सकाळी फुडें जे म्हणजे मेन सबस्टेशन 33 kV आनी बाकीचे हाय टेन्शन लायनीचे थंय शॉर्ट सर्कीट जावन उजो पेटलो आनी उजो पेटलिल्ल्या कारणान थंय काही गोश्टी जळ्ळ्यो आनी त्यो सारक्यो करपाक 1 तास आमकां लागलो. सादारण 1 तासान लायट आयली आनी आतां लोकां पर्यंत पावली. हे जो एक्सिडेंट जालो पळय तो आमच्या आतां नाशिल्लो, कारण शॉर्ट सर्कीट जावन उजो पेटल्या नंतर आमचे इंजिनियर थंय रोखडेच गेले. तेन्ना म्हाका कळ्ळें तेन्ना हांवें धाडलें आनी चीफ इंजिनियराकूय हांवें फोन करून सांगलें की बरे इंजिनियर जे तज्ञ आसा तांकां धाड म्हणून. त्या प्रमाणे चीफ इंजिनियरानूय बरे तज्ञ इंजिनियर थंय धाडून हें सगळें काम सादारण 1 तासांत केलें. त्या बद्दल धन्यवाद. तरी आसतना आनी मदीं मदीं लायट वचूं शकता, कारण हें मेजर काम आसा. खंय ना खंय कितें आनी ताचे खातीर प्रॉब्लेम जर जालो जाल्यार आमकां तो रिपेर करपाक थोडो लोकांनी हातभार लावचो आनी हें काम आजच्या 1 पर्यंत सगळें काम सोंपता.